राज्य सरकारान संपादित केल्ले कुचेली कौमुदीदाद वाठारांतले जमनीचे प्लॉट कायदेशीर रितीन नांवार हस्तांतरीत करता असो फटीचो दावो करून एकल्याची फटवणूक केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। हे विशीं कागाळदारान रोखडीच म्हापसा पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करता फुडें पुलिसांनी तिगा दुबावितांक अटक केली। राजा एंथनी, सुमित फडते आनी राजू बांद्रेकार अशी दुबावित आरोपींची नांवां आसात। म्हापशेच्या JMFC कोर्टान तिगाय दुबावितांक 4 दिसांची पुलीस बंद खणसून आयल्या। आज तांकां प्रोड्यूस केले, तांकां टील 15th पर्यंत पुलीस कस्टडी रिमांड दिला ऑनरेबल JMFC आनी म्हाजे वेरियस पॉयंट्स आसले की ऑफेन्स आसा पळय सेक्शनां लायला ते भितरले एक सेक्शन बेलेबल आनी दुसरें 5 years पनिशमेंट। सो एनी ऑफेन्स वीच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years एंड लेस 41A दॅट इज 35(3) ऑफ BNSS काडूंक जाय। सो आमचे दोनूय एक्युजान म्हाज्या तरी नोटीस काडलेली ना 41A 35(3) सो दॅट इज वन ऑफ द ग्राउंड की तेजे अरेस्ट इलिगल आनी त्या खातीर तेजी JC मागची अशें म्हजें एक आर्ग्युमेंट आहलो। दुसरो आर्ग्युमेंट आहलो की ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सर्व केले पळय म्हाजे एक्युजान ते तेंच्यांनी इंग्लिशीन केल्यात, भितरले एकल्याक तमिळनाडूच्या जाल्ल्या कारणान तमिळ, हिंदी आनी मातशी कोंकणी कळटा, इंग्लीश अजिबात कळना आनी ताका रेड ओवर आनी एक्सप्लेन करूंक ना ते ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। हो एक पॉयंट आहलो। तिसरो पॉयंट, ग्राउंड्स एंड अरेस्ट फॅमिली मेंबरांक सर्व करूंक ना, तेंच्यांनी कोण तरी एका मनशाक सर्व केला कितें तरी नांवाचो आनी म्हाजे एक्यूज सांगता आमी ताका वळखना म्हणून, आमी खबर ना कोण तो। सो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू फॅमिली मेंबर्स इज नॉट कंप्लाय असो एक आर्ग्युमेंट आसलो आनी हे हांवें ओरली आर्ग्यू केल्ले। आतां रिमांड ऑर्डरीन कितें आर्ग्युमेंट घातले ते आनी रिमांड ऑर्डर वाचूंक ना हांव तुमकां तें सांगूंक शकना, पण ऑनरेबल JMFC टील 14 ज्युडिशियल PC पुलीस कस्टडी दिल्या तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक।